मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयच्या तिकीट वांटपांत सोनिया गांधीन स्वता घालें लक्ष. थळावे काँग्रेस फुडारी काचाबूल. राष्ट्रवादी कडेन जागे निश्चित जायना तो मेरेन आमदार सोडल्यार कोणाकूच तिकेट ना, सोनियाचो संदेश. भाजपाची मोगोकडे युती जाता काय ना थारतले सोमारा मेरेन. उमेदवारांची यादी 3 फेब्रुवारी मेरेन जातली जाहीर, भाजपाची घोषणा. हायकोर्टात शिक्षणीक माध्यमाच्या केशीची सुनावणी सोंपली. निकाल दवरलो राखून. कोर्ट अवमान आनी मूळ याचिकांचेर एकठांय दितले निकाल. आतां नदर निकालाचेर. टीम अण्णा 28 फेब्रुवारी सावन गोंयांत वेंचणूक प्रचार करता सुरू. भ्रष्टाचार, पंचायत विधेयक, लोकायुक्त आनी लोकपालाचो विशय घेवन 30 फुडारी आनी वावुरपी 3 दीस गोंयांत. आनी खेळा मळार नेहरू स्टेडियमार नव्या फ्लडलायटींचो झगमगाट. जी कंपनीन केले 4 फ्लडलायट टॉवरांचे टेस्टिंग. आता खबर विस्तारान. गोंयच्या तिकीट वांटपांत सध्या स्वता सोनिया गांधीन लक्ष घाल्ल्यान चडशे थळावे काँग्रेस फुडारी काचाबूल जाल्यात. बुधवारा राती उसरा सोनिया गांधीन अहमद पटेल, सुधाकर रेड्डी आनी ऑस्कर फर्नांडिसाची बसका घेतली. जो मेरेन राष्ट्रवादी कडेन जागे वांटप निश्चित जायना तो मेरेन सध्याचे आमदार सोडल्यार आनी कोणाचीच तिकेट निश्चित करूं नाकात अशें स्पश्टपणान तिणें ह्या फुडाऱ्यांक सांगलां. सोनिया गांधीन गोंयांतल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक सध्या तरी होल्डाचेर दवरल्यात. दिल्ली सावन खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीन वरिश्ठ काँग्रेस फुडाऱ्यां वांगडा बुधवारा रातीन उसरा बसका घेतली. तातूंत तिणें 4 गजाली सांगल्यो. काँग्रेस राष्ट्रवादी युतीचेर पयलीं निर्णय घेयात. राष्ट्रवादीक कितले जागे दितले ते थारायात. खंयचे मतदारसंघ दिवपाचे ते पळयात. ते उपरांतच तिकिटी विशीं निर्णय घेयात. काँग्रेसीच्या सध्याच्या चडशा आमदारांक तिकिटी मेळटल्यो. मात सांताक्रुजा विशीं परिस्थिती पळोवन मागीर निर्णय घेयात अशें काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक सांगलां. बुधवारा बसका जातली हे कळटकच काँग्रेसीचे कांय इत्सूक फुडारी दिल्ली धांविल्ले. तांकां सादो संदेश दिवन परत धाडल्यात. तो असो: वगीच दिल्ली येवन बसनाकात. गोंयांत वचून कामाक लागात. आमची सगळ्यांचेर नदर आसा. जेन्ना थारतलें तेन्ना तुमकां कळयतलें. तो मेरेन सुशेगाद रावात. काँग्रेस अध्यक्षाच्या ह्या भुमिकेक लागून एक गजाल स्पश्ट जाल्या. काँग्रेसीचे आमदार सोडल्यार आनी कोणाचीच तिकीट सध्या तरी फिक्स ना. तातूंत राष्ट्रवादीक खंयचे जागे वतले ते जो मेरेन अधिकृत रितीन थारना तो मेरेन तर कोणाकच कांयच शेर्त धरपाचें न्हय. कोफुसांव आशिल्ले मतदारसंघांत बंडाचो चड प्रभाव पडचो न्हय म्हूण ती नांवां फेब्रुवारीचे पयले सप्तकांत जाहीर करपाचो पक्षाचो विचार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. भाजपाची मोगोकडे युती जाता काय ना हें सोमारा मेरेन थारतलें. उमेदवारांची यादी 3 फेब्रुवारी मेरेन जाहीर करतले अशें भाजपान सांगलां. आचारसंहितेच्या नांवान सरकारी अधिकारी आनी पुलीस भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक सतायतात असो आरोप तांणी केला. आचारसंहितेच्या नांवा सकल कांय विशिश्ट खात्यांचे अधिकारी हे वचून लोकांक त्रास करतात, लोकांक सतयतात. कांय कडेन विरोधी कार्यकर्त्यांक पुलीस हाडून अमूक तांचेर अमूकच प्रकारचें काम करपा जाय, अमक्याकूच करपा जाय अशे तरेचो दबाव हाडटात. नाल्यार तुमकां आमी भितर उडयतले अशें धमकायतात. भारतीय जनता पक्ष ह्या धमकावणीच्या आनी दबाव तंत्राच्या प्रकाराचो खर निषेध करता. आमी इंटरनेटचा पण वापर करणार आहोत, मोबाईलचा पण वापर करणार आहोत आणि त्याहून सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भाजपाचं दरवर्षी जे एक आकर्षण असते अशी प्रचाराच्या काही लोकप्रिय गाड्यांची सीडी ही तयार झालेली आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची युती जाता काय ना हे सोमार मेरेन थारतलें. पक्षाचे उमेदवार थारपाक आनी 15 वतली. युतीची उलोवणी अजून चालू आसात. युतीची अपेक्षित आसा एक 2-3 दिसानंतर जावं शकता. बाय द वे, इवन आवर मॅनिफेस्टो कमिटी has already started its work
The manifesto will be ready in another 10 days. We have been identifying various issues. कॅन्डिडेट्साचे नावाचे सध्या निमणी चाचणी चालू आसा. जशें काल आमच्या नेत्यांनी सांगलां वा पर्रेकरान की 2 ते 3 फेब्रुवारी मेरेन यादी तयार जातली. पत्रकारांकूय आढळून येयलां तशें आमकांय दिसलां की फाटल्या 2-3 दिसांक तक्रार करपी जे कोण आसात तांकां सुद्दां कसलोच रिस्पॉन्स हो आयोगा कडच्यान मेळना. हो प्रकार ताबडतोब थांबचो आनी जे चेपण शासनाचे किंवा मुख्य सचिवाचे इलेक्शन कमिशनचेर जर कितें आसत जाल्यार ताबडतोब तांणी तें काडचें आनी झुगारून उडोवचें अशी आमी मागणी करतात. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. हायकोर्टातल्या शिक्षणीक माध्यमाच्या केशीची सुनावणी सोंपल्या. कोर्टान निकाल राखून दवरला. हायकोर्ट मूळ आनी अवमान याचिकांचेर एकठांय निकाल दितले. फाटले 5 म्हयने ही सुनावणी चलताली. शुक्रारा सकाळी ती सोंपली. हे दिसतूच वेंचणुके वेळार जाल्ल्यान सगळ्यांची नदर ह्या निकालाचेर आसा. इंग्लिश माध्यमिक शाळांक अनुदान दिवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक कांय पालक आनी शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णीन हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. ऑगस्टा सावन ताचेर सुनावणी चलताली. पयलीं 3 म्हयने एका खंडपीठान सुनावणी घेतिल्ली. पूण सुनावणी सोंपता म्हणल्यार खंडपीठ बदलिल्ल्यान हायकोर्टाचे न्यायाधीश अविनाश लवंदे आनी न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरेच्या खंडपीठान पुराय केस परत आयकून घेतली. शुक्रारा तिचेर निमणो युक्तिवाद जालो. निकाल राखून दवरला. आता दोनूय वटेन निकाला खातीर लेखी युक्तिवाद खंडपीठाक दिवपाचे उरल्यात. ते येता ते सप्तकांत खंडपीठाक दोनूय वटेचे आदवोगाद दितले. सरकारान काडिल्ल्या परिपत्रकाचेर हायकोर्टाची स्थगिती आसतना शाळांनी माध्यम बदलले आनी तांचेर कारवाय करपाची सोडून सरकारान त्या शाळांक अनुदान दिले म्हूण सरकार आनी शिक्षण खात्या आड एक अवमान याचिकाय घाल्या. 105 शाळांनी शिक्षणाचे माध्यम बेकायदेशीर बदलला. हे हायकोर्टा समकार उक्ताडार आयला. हायकोर्ट अवमान आनी मूळ याचिकेचेर एकठांय निर्णय दितले. आज 2 पॉयंटाचेर आर्ग्युमेंट जाले. एक म्हणल्यार मेन पिटिशनान आर्ग्युमेंट जाले आनी सेकंड आर्ग्युमेंट वॉज ऑन आमी एक कंटेम्प्ट एप्लिकेशन फायल केल्लें अगेन्स्ट द डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. सो दॅट कंटेम्प्ट एप्लिकेशन वॉज हर्ड टुडे. आनी मागीर कंटेम्प्ट जातकीर थोडे स्कुलांनी आनी डायसिसन सोसायटीन एप्लिकेशन फायल केल्लें फॉर इंटरवेन्शन. सो तांकांय आज हियरींग दिलें आनी तांकां हियरींग दिलें म्हणजे तांणी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्टाची ऑर्डर आसतना मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज केला काय ना हाजेर कोर्टान तांचे कडल्यान एक्सप्लेनेशन घेतलें आनी आज हियरींग सगळ्यांचेर हियरींग कंक्लूड जालें आनी जजमेंट रिजर्व दवरला. सुनावणी सोंपता शुक्रारा डायसिजन सोसायटीन आपल्या शाळांची बाजू मांडली. हायकोर्टाचो अवमान करपाचो तांचो हेतू नाशिल्लो. तांणी माध्यम बदलला ते स्थगिती आदेशा पयलीं असो दावो सोसायटीच्या आदवोगादान केलो. मूळ याचिकादार पालकांचो आदवोगाद आत्माराम नाडकर्णीन हो दावो फट म्हणपाचो युक्तिवाद केलो. सप्तकभरांत दोनूय आदवोगादां कडच्यान लेखी युक्तिवाद पावले उपरांत खंडपीठ निकाल दिवपाची प्रक्रिया सुरू करतले. हो निकाल कितें आसतलो आनी तो विधानसभा वेंचणुके पयलीं म्हणल्यार 3 मार्चा पयलीं येतलो काय कितें हाचेर आतां सगळ्यांची नजर आसा. हायकोर्टांतल्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.